पणजे ओल्ड गोवा बायपासावेलो कोयर आनी डेब्रीज सरकार क्लियर करना म्हूण आयरिशान हायकोर्टात अवमान याचिका घातल्या. ताचेर बुधवारा सुनावणी जाली. 20 ट्रक कोयर आनी डेब्रीज काडला म्हूण मेर्शे पंचायतीन ह्या वेळार सांगले. आयरिशान ते उपरांत ह्या बायपासावेल्या कोयर आनी डेब्रिसाचे लेटस्ट फोटोग्राफ हायकोर्टा मुखार दवरले. Merces Panchayat has informed the court that last night they have lifted and removed around 20 trucks of debris from that area. This is something I have disputed because I have submitted to the court also photographs which show that all the debris is all lying all over the place there. So hopefully some solution will be found to this very vexed issue. विलो लावंक पंचायती कडेन जागो नाशिल्ल्यान सगळो कोयर डेब्रीज काडूंक ना म्हूण ह्या वेळार पंचायतीन दावो केलो. मेर्शे पंचायतीचे म्हणणे आयकून हायकोर्टान कोयराचो इश्यू फकत पणजे ओल्ड गोवा बायपासा मेरेन मर्यादीत ना म्हूण निरीक्षण नोंदयलें. तशेंच गार्बेज इश्यूचेर पेंडींग आशिल्ल्यो आदल्यो याचिका एकठांय करतना गोंय सरकार आनी संबंदीत ऑथॉरिटीक राज्यांतलो गार्बेज इश्यू सोडोवपा खातीर प्लान दिवपाक सांगले. तशेंच हो प्लान कसो तडीक लायतले तेंय सांगपाक सांगलां. फुडली सुनावणी बुधवारा 8 नोव्हेंबराक जातली. Court has today directed that the Advocate General address the court on what steps government intends to take or has taken in the matter, and to place the entire rules and regulations and the policy of the government on the issue. So the matter has been adjourned to the 8th of November. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.